मुगार भाऊ भयणीनो, आयच्या दिसाक आमी सगळ्या आपोस्लां मदें व्हडले आपोस्ल मारी मागदलेन आजची परब आमी समरुमताव आनी 24 सोबेक 21व्या शेंकड्यान वेळ गेलो हे भाग्योती किरीत भाशेन हो दर्जो दिवंक की आपोस्लां मदें व्हडली आपोस्ल मारी मागदलेन. पाप साहेब ग्रेगरी हाणें एक घुसपा गोंदोळाक 24 सभा आसली. खरेंच एकूच वस्तुरी काय 3 वस्तुऱ्यो जेसून पातकां बक्षिल्ली ती. आनी बाबा भयणीनो, 24 सभा नियाळ केल्या उपरांत ह्या निर्णयाचेर आयली की एकूच वस्तुरी ती जावन आसली मारी मागदलेन. सगळ्याक ह्या शुभ वर्तमानकार जे बरयतात तांचे विशीं जें कितें ते बरयतात ते हेच वस्तुरी विशीं ते बरयतात आनी ती जावन आसली मारिया मागदलेन, जिची पातकां सोम्यान बक्षिल्लीं आनी जिणें खरेंच आपल्या काळजाचो मुगी म्हूण ताका मानून घेतलो. आयचे गितांतलें गीत ह्या पुस्तका वयलें कांय बरीं उतरां आमकां मेळटात. म्हज्या काळजाच्या मुगयाक रात्री म्हज्या पलंगार हांवें सोदलो, हांवें ताका सोदलो पूण तो म्हाका मेळूंक ना. त्या पासत हांव उठलीं आनी शारांत भोवूंक वेतुलीं. रस्त्याच्या आनी चौक्यांचेर म्हज्या काळजाच्या मुगयाक हांव सोदतलीं. आनी हांवें ताका सोदलो पूण तो म्हाका मेळूंक ना. शाराच्या राखणदाराक शारांत भोंवडे मारतना म्हाका मेळ्ळे. म्हज्या काळजाच्या मुगयाक तुमी पळयला. तांकां सोदून मातशें फुडें वच जाल्यार म्हज्या काळजाचो मोगी म्हाका मेळ्ळो. आनी खरेंच मारी मागदलेनाक आपल्या जिवितांत सोमी मेळ्ळो. भाव भयणीनो, हे सोम्याक जेन्ना समाधीशी सकाळीं उठून पयले सुवातेर सगळ्या वस्तुरींची एक फुडाकारी कशी ती आसली. आमी जाणाव तिणें सगळें तयार करूंक जाय आसलें. पोरमोड जेजूचे कुडीक लावपाचो हो पोरमोड तयार करून ती फोंडाशी दावी सकाळीं उठून गेली. कोणाक तिणें बोबाड करूंक ना. शीस आसले, भिवन कांपेरून आसले, पूण मारी मागदलेन भिवूंक नासली. आनी जेन्ना फोंडाशी ती गेली जेजू सोशी, थंयसर ती जेजूक पळोवंक लागली. खंय आसा गाय ताची कूड. आनी दोग बोडवे तिणें पळयले आनी तिणें ह्या देवदूतांक विचारलें जेजूची कूड खंय दवरल्या. आनी तिणें ताका विचारलें, बाय तूं कित्याक रडटाय आनी कित्याक म्हज्या सोम्याक काडून व्हेलो. हें घोशघोशान ती रडून तांचे लागीं भासाभास करूंक लागली. त्या वेळार जेजू थंय आसलो. तो माली म्हूण समजून तिणें म्हणलें, सायबा तुवें तरी व्हेलाय जाल्यार म्हाका सांग. कित्याक जेजूची कूड ती सोदताली. पुनर्जिवन जाल्लो जेजू हाचें रूप बोलदेंच आसलें. पुनर्जिवन जेजू जावन आसलो देवाचो पूत आनी आपल्या खऱ्या रुपान तो थंयसर तिचे मुखार उबो आसलो. हे सोम्याक ओळखून घेवंक पयले सुवातेर तिच्या जिवितांत बदलप येवंक जाय आसलें. तिच्या मनांत जें कितें ती चिंताली हाचे विशीं बदलप तिका आसूंक गरज आसली. ती जेजूक संवसारी मनान सोदताली. ती जेजूक घडीक चालतो आपले बरोबर मरणाच्या आदीं, कोश्ट मरण सोंसचे आदीं एक गुरुजी कसो आपले बरोबर भोंवतालो हे जेजूक ती सोदूंक थंय आसली. पूण जेन्ना जेजून तिका म्हणलें, तिचें नांव उच्चारलें मरिया, आख्खें जिवीत बाबा भयणीनो तिचें बदल्लें. खरें जेजूचें रूप तिका दिश्टी पडलें आनी तिणें म्हणलें, राबोनी, म्हणजे म्हज्या देवा, म्हज्या गुरुजी. आनी भाऊ भयणीनो, हें तिका म्हणणें आयलें तेन्ना खरो देव कोण तो तिका त्या वेळार गमलें. आपल्या जिवितांत सगळें सरपुटून तिणें ताका थंयसर नमस्कार केलो. आनी जेजून म्हणलें, म्हाका ह्या वेळार धरून रावूं नाका, हांव आजून म्हज्या बापाशी वचूंक ना, पूण पयलीं तुका आज्ञा दिता, वच आनी शिसांक सांग. भाऊ भयणीनो, बायलांचें जरी कितेंय तर पुरगटप आसलें जुदेवां मदें ते मानून घेनासले. एक वस्तुरी कितें येवन सांगता जाल्यार ती बेश्टी बडबडटा अशें ते म्हणटाले. आनी जेजू ही आज्ञा मारयेक दिता, वच आनी म्हज्या शिसांक सांग हांव पुनर्जिवन जालां म्हूण.
धावी शिसां सोशी ती वेता आनी आपणाक अशें सोम्यान सांगलां म्हूण ती शिसांक उडयता. केदें व्हडलें प्रचार करूंक देवान आपोस्लां मदें पयलीं तिका वेंचून काडली की हांव पुनर्जिवन जालां, वच आनी उगूट परगोट. भाव भयणीनो, जो मनीस देवाच्या उतराक चिकटून रावता, दर दिसाक मिसाच्या बलिदानांत वांटो घेता, जो मनीस आपलें जिवीत पवित्र सभेच्या दर एका ह्या पवित्र सभेच्या समोरुमणेंत वांटो घेवन आपलें जिवीत बदलता, ताका की सोमी फावो जाता. आमच्या जिवितांत दर दिसाक देवाचें उतर भाव भयणीनो आमकां मेळटा. हें देवाचें उतर आमकां दर दिसाक न्हयच पवित्र पुस्तकांतल्यान पूण आमच्या भावा भयणांच्या तोंडांतल्यान आमकां मेळटा. हें देवाचें उतर आमकां दर दिसाक ह्याच आल्तारार जेजूच्या ह्या उंड्या मोडणीच्या रुपांत आमकां फावो जाता. हेंच भावा भयणीनो, जेजू आमकां दर दिसाक पवित्र सभेन दर एका कोरण्यांनी, दर एका समोरुमणेंत, दर एका गुडितांनी आमकां फावो करता. आयच्या दिसाक हे भाग्यवंताची परब आमी समोरुमतना आमकांय ही कृपा मागुया. उदीक आनी उदीक जेजू आमच्या काळजाचो मोगी आमी करून घेवया. ताका आमी हांगातूय सोदूंक वेचे न्हय, कित्याक जेजू दर दिसाक त्याच देवाच्या उतरान आमचे लागीं उलयता. दर दिसाक वेदी मुखार ह्या उंड्याचे मोडणींत आमचे जिवितांत तो येता. दर दिसाक पवित्र सभेच्या समोरुमणेंत तो येता. तर आमकां उदीक आनी उदीक ह्या आपोस्लांनी हे मारी मागदलेन आमकां जेजूचो मोग अणभवूंक शिकयलो जाल्यार आमी भाव भयण आमच्या जिविताच्या उतरांतल्यान कोज्ञांतल्यान हो जेजूचो मोग अणभवया आनी आमकां उदीक आनी उदीक कृपा त्याच ह्या भाग्यवंताचे मजतीन जेजूचो मोग करूंक दी म्हूण मागून घेवया. जेजूचो मोग आपल्या जिवितांत बाबा भयणीनो खरेपणी जेजू आपलो सोमी म्हूण मारी मागदलेनान आपल्या जिवितांत अणभवलो आनी तो कोरण्यांनी दाखोड केलो. आमच्या जिवितांत आमकां जायते सोयीक मेळटात. आमच्या सोम्याक, आमच्या दोनयाक उदीक आनी उदीक आमच्या जिवितांत आमी दाखोड करूंक, दर दिसाक आमच्या दुस्मानाक बोगसूंक, दर दिसाक बऱ्यो कोरण्यो आमी करूंक, हेंच आमकां दी म्हूण ह्याच प्रार्थनांतल्यान खोतखोत्यान देवा लागीं मागून सगळीं बरोबर म्हणुया. आमच्या बापा सर्गींच्या, जें नांव पवित्र जावं, जें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्यांक बक्षिता, तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताणे पडूं दिवं नाका, पूण वायटांतले आमकां